केंद्र सरकारान 2020-21च्या बजेटात गोंय मुक्ती दिसाच्या 60 वर्सां जाली म्हणून 300 कोटी ग्रांट्स दिवपाचे ठरयिल्ले. बजेट एश्युरन्स जातले तेजे मागीर ऑक्टोबर 2021 गोंयांक पयलो इन्स्टॉलमेंट मेळ्ळो 150 कोटींचो. गोंय सरकारान तेजे स्पेंडिंगाचो प्लॅन केल्लो. प्रत्येक पंचायतीक एक बरो प्रोजेक्ट प्रपोजल दी आनी 50 लाख पर पंचायत वरा अशें ठरलेले. म्युनिसिपालिटीकूय ते अशें फंडिंग दिवपाचे आसले आनी वेगवेगळे प्रकल्पांचेर पयसो मोडपाचे आसले. पण आतां जे सध्या पार्लमेंट सेशन चालू आसा तानावडे जे राज्यसभा MP आहा गोंयचे तेंच्यांनी फायनान्स मिनिस्ट्रीक प्रश्न विचारिल्लो की आतां पर्यंत फक्त 150 कोटी येयल्या, उरिल्ले 150 कोटी कित्याक उरले काय म्हणून. तेजे तांकां रिप्लाय जाता तसो येयला की पयले जे 150 कोटींचो इन्स्टॉलमेंट आहा तेजे फुडलो जो 150 कोटीचो इन्स्टॉलमेंट येवपाक जाय ते मेळटलो जाल्यार फाटल्या जे पयले इन्स्टॉलमेंटाचे 150 कोटीचे युटिलायझेशन दिवपाची गरज आहा आनी नीती आयोगा कडेन रिकमेंडेशन फायनान्स मिनिस्ट्री येवपाक जाय. हे दोन गजाली जाल्या उपरांत तो फुडलो 150 कोटीचो दुसरो इन्स्टॉलमेंट आहा तो मेळटलो म्हणून. आनी तेजे तेच रिप्लायन फुडें म्हटलां की नीती आयोगाचे रिकमेंडेशन सरकाराक येयल्ले ना की उरला तो सेकंड इन्स्टॉलमेंट दिया म्हणून. आमी तेजेर मागीर फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन चवकशी केली. तेजेर आमकां कळ्ळें की फाटले नोव्हेंबर 2023 फाटले 13 नोव्हेंबर 2023 एक म्हयनो पयलीं एक्झॅक्टली गोंय सरकारान युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्लें आसा. तेजे उपरांत ते नीती आयोगान रिकमेंडेशन दितले फायनान्स मिनिस्ट्री तेन्ना फुडलो 150 कोटीचो इन्स्टॉलमेंट येवपाक शकता. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिकार.